नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केंद्रान डिझेलाचो प्रेस देंवोवचो म्हणून गोंया सयत कर्नाटक, महाराष्ट्रातले ट्रॉलरवाले बेमुजत संपार। मंगळारा नुस्त्या मार्केटां बंद। गोंयचे ट्रॉलरवाल्यांच्या बसकेत निर्णय। ट्रॉलरवाले मेळटले शरद पवाराक, नुस्त्याक पेटलो उजो। आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावाचो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर बॉम्ब। कामत बेकायदेशीर मायनिंगात पैसो करून गेलो, लोक भोगतात फळां। चर्चिलाचो सनसनाटी आरोप। विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन सोमारासावन राज्यपालांच्या अभिभाषणान सुरुवात। लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयका सयत 750 प्रश्न। विरोधक सरकाराक पॅक करपाच्या तयारेत। विधानसभा जाली हायटेक। मायनिंगांतल्या लोकांचेर ही परिस्थिती कित्याक? जाप क्लॉडाक विचारात। कोर्टांनी केशी घालपाक पैसो खंयचो? करतलो चौकशी। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शिटकावणी। दिवचली जनसंपर्क अभियानात एनजीओंचेर फोग। आणि फ्रांसीस सार्दीन गोवा एथलेटिक असोसिएशनाचो नवो अध्यक्ष। बिनविरोध आयलो वेचून। परेश कामत सरचिटणीस। वेंचणुकेत गैरप्रकार जाला म्हणून मारियो मोराशाची कोर्टात वचपाची शिटकावणी। आता खबर विस्तारान। केंद्र सरकारान डिझेलाचो प्रेस देंवोवचो म्हणून गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकातले ट्रॉलरवाले बेमुजत संपार केल्यात। प्रस्न सुटलो ना जाल्यार मंगळारा 29 तारखेर गोंयची सगळी नुस्त्या मार्केटां बंद दवरपाचो निर्णय ट्रॉलरवाल्यांनी आयतारा बसकेंत घेतलो। शेनवारा रातीसावन गोंयचे सुमार 1200 ट्रॉलर दर्यांतल्यान येवन जेटीचेर लागले। सरकार डिझेलाचो दर देंवयना तो मेरेन संप चालूच दवरपाची शिटकावणी ट्रॉलरवाल्यांनी दिल्या। मंगळारा ट्रॉलरवाल्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवाराक मेळपाचे आसा। डिझेलाच्या प्रेसावयले नियंत्रण केंद्र सरकारान काढलां। हाका लागून पेट्रोलियम कंपन्यो दर म्हयन्याक डिझेलाचो प्रेस वाडयतल्यो। केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या वाठारांत सबसिडी उणें करपाक सुरवात केल्या। ट्रॉलरावयल्या डिझेलाचो प्रेस लिटरा फाटल्यान अकस्मात 11 रुपयांनी वाडला। डिझेल 50 वयल्यान 61 रुपयांचेर पावलां। आंदोलन खर करपाचेर आयतारा दनपारां ट्रॉलरवाल्यांची वेळना बसका जाली। मंगळारा गोंयची नुस्त्या मार्केटां बंद दवरपाचें थारलां। परवां आमी सगळीं मार्केटां आमी शट डावन करपाक आनी ट्रॉलर आमचे हे जाले। आतां सगळे ऑल गोवा ट्रॉलर आमी बंद केले आनी मार्केट आमी परवां स्टेप घेतला की कंप्लीट शट डावन करपाक। आनी आयज आमी जे पळय कोण पळय सगळे इंचार्ज पळय आहा जावं आमचे कॅनोस हे ते सगळे जे मार्केटाचे कोण पळय आमचे प्रेसिडेंट कोण पळय आहा आयज सान आनी सकाळ सान म्हटल्यार आमी तेजेशी लेटरां पावयतले की परवां आमची कंप्लीट मार्केटां बंद आसची म्हणून। गोंयांत कुडबन, बेतूल, वास्को, शापोरा आनी बेतीवेऱ्यां अश्यो 5 जेटी आसात। हे 5 जेटींचेर मेळून सुमार 1200 ट्रॉलर चलतात। शेनवारा रातीसावन गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रातले सगळे ट्रॉलरवाले संपार गेल्यात। मंगळारा नुस्तेकारांचे शिष्टमंडळ मुंबय वचून केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारांक मेळपाचे आसा। आनी हे डिझेल हे अदीक करून आमच्या डिझेलाच्या वयर आमचे 11 रुपया वाडयलेले आहा डिझेलाचेर। आनी ह्या 11 रुपया वाडयलेले आहा त्या हितून आमकां हे ट्रॉलर आमकां हो आमचो बिझनेस रन करपाक जायना। आनी आमचो परवां 29 फाल्यां आमी सकाळचे दिल्ली वयतले। परवां आमकां आमच्या शरद पवाराशीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेजेशीन आमचो अपॉइंटमेंट आहा 29। ट्रॉलर धन्यांची सध्या डिझेल सबसिडीचेर केंद्राकडेन चर्चा चल्ल्या। गोंयच्या खासदारांनी केंद्राकडेन मध्यस्थी करून उपाय काडपाक आदार करचो अशें ट्रॉलरवाले मागतात। केंद्र सरकारान डिझेलाचेर फेरविचार केलो ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची तयारी देशभरातल्या ट्रॉलरवाल्यांनी चलयल्या। वेणेच्यान आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार। मात ह्या संपाक लागून आयतारा सावन मार्केटांनी नुस्त्याचो प्रेस वाडलो। ट्रॉलरवाल्यांचो संप असोच उरल्यार येता त्या सप्तकात नुस्त्याक आनीकूय उजो पेटूं येता। पळयात रिपोर्ट। बांगडे, पापलेट, इसवण सगळ्यांत नुस्तें सामकें म्हारग जालां। नुस्तें नासतना गोंयकाराचें कशेंच जायना। मात नुस्त्याचे दर इतले वाडल्यात की सामान्य मनशाक नुस्तें घेवप शक्य ना। इसवण 500 रुपया किलो, सुंगटां 300 रुपया जाल्यार चणक 450 रुपयार पावलां। डिझेलाची दर कमी कर म्हणपी ट्रॉलरवाले संपार गेल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या। डिझेलाचे दर कमी जाले ना जाल्यार ही परिस्थिती आनीक वायट जावं येता। आयतारचे दर इसवण 500 रुपया किलो, चणक 450 रुपया किलो,
मुड्डोश्यो 450 रुपया किलो, सुंगटां 300 रुपया किलो, माणक्यो 140 रुपया किलो. बोट बंद म्हणून ताका लागून हे 2 दिसाक 500 रुपया किलो विसव. बाकीचो रेट कसो आहा? पयलीं आसलेले 300 280 अशें आसलेले. आयज 2 दिसाक बोट बंद म्हणून 500 रुपया किलो. बाकीचें नुस्तें वाडलां? बाकीचें नुस्तें वाडलें. कितलें वाडलां? चोणा काबय 450 आणि लेडी पीस ते 450. बोटीर थोडे आसले काडले म्हणटा सगळे. आशिल्लो सगळो स्टॉक काडला. सपोज उरले म्हणटा फाल्यां थोडे काडटले चड करून. पण फाल्यांच्यान बोटी वयले ताजें नुस्तें मेळपाक मुश्कील. नुस्तें म्हारग जाल्ल्यान गोंयकार सामके बेजार जाल्यात. ते म्हणटाले बोटवाले डिझल म्हारग जाला म्हणून. पूण डिझल म्हारग जाला तेंचे सारकें अशें तो गव्हर्मेंटान तो रेट दिलो असो वाडोवन हें केलो जाल्यार आमकां गोंयकारांक नुस्तें खावपाक मेळटलें. गव्हर्मेंटान हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाचें न्हू. डिझल वाडयला तेचेर. सद्या तुमकां म्हारग नुस्तें खावचें पडटा तेजें कितें? आनी म्हारग म्हणजे डबल तिब्बलान नुस्तें खावचें पडटा न्हू. 100राक आसलें ते 300 रुपया म्हणटा आतां. मार्केटान सारको उजो पेटलेलो आहा. कांयच ना सवाय कांय ना. आतां पळय 200 रुपयान सुंगटाले 300 रुपया घेवचे पडटा. आनी गोंयकारांक नुस्तें कोण गोंयकारांकूच नुस्तें ना खावपाक. सगळे एक्सपोर्ट जावन भायर वयता न्हू बोटीनी भरून सगळे ट्रकान भरून. ट्रॉलरवाले संपार गेल्ल्यान नुस्तें म्हारग जालां. मंगळार मेरेन डिझल सवाय केलें ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची शिटकावणी ट्रॉलर्सवाल्यांनी दिल्या. ट्रॉलरवाले बेमुजत संपार गेल्यार परिस्थिती सामकी वायट जावं येता. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आनी आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावान आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर बेकायदेशीर मायनिंगाचो बॉम्ब घाला. बेकायदेशीर मायनिंगात दिगंबर कामत पयसो करून गेलो आनी मायनिंगांतल्या लोकांक त्रासान घाले असो सनसनाटी आरोप चर्चिलान केला. सावड्डे हँडीक्राफ्ट अँड कल्चरल कमिटीन प्रजासत्ताक दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यात चर्चिल उलयतालो. चीफ मिनिस्टर आशिल्लो दिगंबर कामत हो आज इलिगल मायन करून चोरून ती बसला घरात आनी बारीक लोकांक त्रास पडले. मोपा विमानतळ चालू जाल्या उपरांत नौदळ बांबोळे विमानतळ बंद करतली असो दावो चर्चिलान केलो. एअरपोर्ट नेवीन आपल्या कडे घेतलो आहा. आज आमच्या दिनाचो एअरपोर्ट आता आमकां ते स्लॉट दिता. स्लॉट म्हणजे अमको टायमींग दिता. पासिंजर येताय कोण फॉरेनर येताय कोण गोंयकार येताय ताका अमको टायमिंगाचेर जाम दिता. हाल्या तरी दुसरो एअरपोर्ट तयार जालो तो एअरपोर्ट कोणें करपा नाका. नेवी बंद करता. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री म्हूण आपणे गोंयभर उदरगतीची कामां केल्या अशें सांगून चर्चिलान आपणालीच तोखणाय केली. सगळे PWD चर्चिलान पडी काम केलां. सावडे कोताक न्हू आख्या गोंयापणे एक काम केलां PWDचेर. खंयचे मिनिस्टर पडे आनी 100 वर्सां मनशा कडेन धांवता म्हणजे ओपन चॅलेंज. हो सरकारी स्कीम म्हाका खबर आहा. हे स्कीम हितून घेयात आनी 5 वर्सां जेन्ना पालिका चलयता त्या चलोवपाक दिया ताका तुमी त्रास कोण नाका. कित्याक बाबडे अशें जाता कांय ना. 5 वर्सां चलोवली आमकां 10 म्हयन्यान जालना मुगा कडेन जातलें. सावड्डेच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन सोमारासान सुरू जाता. 5 दिसांच्या अधिवेशनाक राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुरवात जातली. लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयका सयत सुमार 750 प्रश्न अधिवेशनात येतले. कांय विशयांचेर सरकारान बदललेली भूमिका, राज्याची आर्थीक परिस्थिती, कायदो सुवेवस्था, मायनिंग, मोपा असले प्रस्न घेवन विरोधी काँग्रेस आनी कांय अपक्ष आमदार सरकाराक पॅक करपाच्या तयारेंत रावल्यात. ही विधानसभा भारतांतली सगळ्यात पयली हायटेक आनी ऑनलायन विधानसभा आसतली. सभाघरात सभापती, आमदार, मंत्र्याच्या डेस्काचेर नवी यंत्रणा बसयल्या. कितेंय उलोवपाचें आसल्यार आमदारान बटन दाबून आपलें नांव नोंद करपाचें मशीन नवें बसयलां. आमदार जाय जाल्यार आतां सभाघरात लॅपटॉप वा टॅब वापरपाक शकतले. ते खातीर नेटवर्क कोड दवरिल्लो आसा. आमदारा खातीर हेडफोनूय नवे घेतल्यात. सभापतीच्या आसना फाटल्यान वयर आशिल्लो आमदारांच्या नांवांचो डिजिटल बोर्ड नवो बसयला. आतां ताचेर आमदाराचें पुराय नांव घालपाक मेळटा. सभाघरात नवी सावंड सिस्टम बसयल्या. सभाघरात 2 स्क्रिनी लायल्यात. क्वेश्चन अवरा वेळार प्रश्न उत्तरां ते स्क्रिनीचेर दाखोवपाची वेवस्थाय केल्या. कामकाज रिकॉर्ड करपाक 5 नवे कॅमेरा बसयल्यात. ऑडियो व्हिडिओ DVचेर रिकॉर्ड करपाचें बंद करून आतां DVDचेर ही सगळीं कामां जातलीं. पत्रकाराच्या ब्लॉकात नवे हेडफोन घाल्यात. ह्या अधिवेशनात वट्ट 735 प्रश्न आसात. तातूंत तारांकीत प्रश्न 181 जाल्यार अतारांकीत प्रश्न 554 आसात. पयल्या दिसा राज्यपालाचें अभिभाशण जातलें. दुसऱ्या दिसा सावन प्रश्न उत्तराच्या सत्रा फाटल्यान अभिभाशणाचेर खात्या प्रमाण चर्चा जातली. दुसऱ्या दिसा ट्युजडे
डिस्कशन ऑफ मोशन ऑफ थँक्स ऑन द गव्हर्नर्स एड्रेस ते 3 दीस चलतले आनी चवथे दिसा प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसा गोवा एप्रोप्रिएशन बील ते पासींग आसा आनी निमाणे दिसा प्रायवेट मेंबर्स बिजनस डे फ्रायडे जो प्रायवेट मेंबर्स आसता त्या दिसा रिजोल्युशन आसतली 5 रिजिनल प्रताप सिंग राणे विश्वजीत राणे लोक मामलेदार 5 जाणां पहिल्या दिसा क्वेश्चन आवर ना क्वेश्चन आवर वील स्टार्ट वन नेक्स्ट डे 29 गव्हर्मेंटाची बिलां फक्त एक रिगार्डिंग द अमेंडमेंट लोक आयुक्त अमेंडमेंट बील विधानसभेचे सुरक्षेविशीं नेमूय हे फावट मातशे कडक केल्यात. सभाघराचे कामकाज पळोवंक येवपी लोकांक विधानसभेत दिल्ल्या पासा बरोबर आपले फोटो आशिल्ले वळखपत्र बरोबर घेवन येवचें पडटलें. कांय विशयांचेर सरकारान बदलिल्ली भुमिका, राज्याची आर्थीक परिस्थिती, कायदो सुवेवस्था, मायनिंग बंदी, मोपा असले प्रश्न घेवन विरोधी काँग्रेस आनी कांय अपक्ष आमदार सरकाराक पॅक करपाचे तयारेन रावल्यात. मात ही विधानसभा भारतांतली सगळ्यांत हायटेक आनी ऑनलायन विधानसभा आसतली. परवरीच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. कुडचड्यार एक खाजगी बस शेतान पडली. सावड्डेसावन ही बस एके कार्यावळी खातीर लोकांक घेवन मडगांवां वताली. बसींतले 20 प्रवासी जखमी जाले. तातूंतल्या 7 जाणांक उपचारा खातीर मडगांवां हॉस्पिटलांत घाले. किरकोळ जखमी जाल्ल्या उरिल्ल्यांक कुडचड्यार मुळाव्या भलायकी केंद्रांत घाले. आयतारा सांजे सुमार 4 हो प्रकार घडलो. निश्काळजीपणाक लागून बसीच्या ड्रायव्हरा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. आनी आतां घेवया एक वेवसायीक विसर.